गोंयांत नवे 3 रेल्वे स्टेशन उबारतले अशी घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पांतल्यान केल्ली। घोषणा जाल्या उपरांत गोंयांत जावपी 3 रेल्वे स्टेशनांक विरोध जायत आसा। सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हाणें सोमार सावन सुरू जाल्ल्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नेवरे हांगासर रेल्वे स्टेशना वयल्यान प्रश्न विचारीत सरकाराक बरोच थारेर धरलो। 3 नवी रेल्वे स्टेशनां पयलींच नियोजीत केल्ली आसा। 1998 वर्सा कोंकण रेल्वेन ही जमीन घेतिल्ली। ह्या रेल्वे स्टेशना खातीर नवी जमीन संपादीत करून अशी जाप मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिली। मजगतीं मंत्री माविन हांच्या दिल्ल्या जापेचेर आमदार विरेश बोरकार समाधान जावंक नाशिल्ल्यान लोकांक नाका ते प्रकल्प कित्याक हाडपाची गरज आसा, मंत्र्यान चुकीची जाप दिला अशें विरेश बोरकाराचें म्हणणें। करमळे रेल्वे स्टेशनाचेर चड ट्रेनी थांबच्यो हे खातीर रेल्वे मंत्र्या कडेन चर्चा करतलो। तशेंच गोंयांत येवपी पर्यटकांक पणजे पावपाक आनीक सोंपें जातलें आनी टॅक्सीकारांकूय रेल्वे स्टेशनाचो फायदो जातलो अशें बोरकार म्हणटालो। मे 2026 मेरेन गोंयकारांक अतिरिक्त 248 MLD उदकाची पुरवण करतले। तशेंच एप्रील आनी मे म्हयन्यांत गोंयकारांक उदकाचो उणाव जावचो ना अशी जाप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विजय सरदेसायाच्या प्रश्नाक दिली। गोवा फोरडाचो मुखेली आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान उदकाच्या उणावा विशीं विधानसभा अधिवेशनात प्रश्न उपराशिल्लो। पुराय गोंयांत 672 MLD पिवपाच्या उदकाची गरज आसा। 672 MLDंतले 595 MLD उदक भौशीक बांदकाम खातें गोंयच्या लोकांक पुरवण करता। मात वट्ट 91 MLD पिवपाच्या उदकाचो उणाव गोंयांत जाणवता, जाची टक्केवारी 13% आसा। ह्या विशीं गोवा फोरडाचो मुखेली आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान विधानसभा अधिवेशनात प्रश्न उपराशिल्लो। हाचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जाप दिली। गोंयांत जातीची जनगणना करची अशी मागणी गोवा फोरडाचो मुखेली विजय सरदेसायान विधानसभा अधिवेशनात केली। बहुजन समाजाक आर्थीक, सामाजीक आनी राजकीय हक्क मेळनात। फाटली जनगणना जावन खूब तेंप जाला। 2011 निमणी जनगणना जाल्ली, ताका लागून आतां जनगणना जावचे खातीर सरकारान पावलां उखलची अशें विजय सरदेसायान म्हटलें। ताचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान नोटेड अशी जाप दिली। पोरण्या गोंयांतल्या हेरिटेज सायटी लागसार आशिल्ल्या बफर झोनात कसलेंच बांदकाम करपाक दिवचे ना अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हाणें सांगलें। 3550 खार फुटीच्या झाडांचें संरक्षण करपाची प्रक्रिया फुडल्या 2 म्हयन्यांत सुरू करतले। तशेंच मिठागर आनी मिठागरा भोंवतणचो वाठार सांबाळून दवरपाची गरज आसा अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। पोरण्या गोंयांतल्या हेरिटेज सायटी लागसार आशिल्ल्या बफर झोनात कसलेंच बांदकाम करपाक दिवचे ना अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हाणें सांगलां। कालांगूट सावन 4 भुरग्यांचो एक गट आमठाणे धरणार गेल्लो। धरणा वयल्यान परतून घरा वताना हो भिरांकूळ अपघात घडलो। मोटरसायकलीचो धपको विजेच्या खांब्याक बसून 14 वर्साचो तरूण आनी 16 वर्साचो धनवीर गोलतेकार ह्या भुरग्याक गंभीर दुखापत जाली। देखून तांकां म्हापशें जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलें। मात दोतोरांनी तरूण हाका अपघाता वेळार मरण आयिल्ल्याचें स्पश्ट केलें। सध्या धनवीर हाचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा। ही घडणूक सुमार 7 वरांचेर घडली। पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। 18 वर्सां सकयल पिरायेच्या भुरग्याक बायक चलोवपाक परवानगी दिल्ल्यान दुचाकी धन्या आड गुन्यांव नोंद केला। हाचो फुडलो तपास चालू आसा।
नव्या शिक्षणीक वर्साचो मसुदो 27 मार्च मेरेन अधिसूचित जातलो. त्या प्रमाण फुडल्या शिक्षणीक वर्सा संदर्भातलो निर्णय स्पश्ट जातलो. उच्च न्यायालयान पालकांची याचिका निकालात काडल्या अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली. नव्या शिक्षणीक वर्साचो मसुदो 27 मार्च मेरेन अधिसूचित जातलो अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगले. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा संदर्भातलो निर्णय त्या प्रमाण स्पश्ट जातलो. उच्च न्यायालयान पालिकांची याचिका निकालात काडल्या अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली. ग्लोकोमा हे दोळ्यांक जावपी दुयेंस गोंयांत ताचे दर म्हयन्याक 200 दुयेंती आतां मेळपाक लागला अशें दोतोर मेधा साळकारान सांगलें. दोळ्या भितर दाब वाडिल्ल्यान हें दुयेंस जाता. ग्लोकोमा दुयेंसाचो सरकारी हॉस्पिटलांनी फुकट उपचार करतात. ताचो लोकांनी लाव घेवचो अशें दोतोर मेधा साळकारान सांगलां. ग्लोकोमा हे दोळ्यांक जावपी दुयेंस आसा. दोळ्या भितरलो दाब वाडल्यार ऑप्टीक नांवाचें लुकसाण जाता. हे ऑप्टीक नार्वाचें लुकसाण जाल्ल्यान हे दुयेंस जाता. ताका लागून दोळ्यांनी कमी दिसपाक लागता आनी ग्लोकोमा हे दुयेंस जाता. गोंयांत ह्या दुयेंसाचे दर म्हयन्याक 200 दुयेंती मेळटात. खंयच्याय वयाचेर हे दुयेंस जावपाक शकता. तेन्ना लोकांनी आपल्या दोळ्याची जतनाय घेवची. चड वेळ टीव्ही पळोवप टाळचे. तशेंच दोळ्यांक कसल्याय तरेचो त्रास जालो जाल्यार दोळे तपासून घेवचे अशें आवाहन दोतोर मेधा साळकारान केलां. गोंय पुलिसाच्या गुळी वखदा पंगडान वागातोर धाड घालून ड्रग्स रॅकेटाचो पडदा फाश केलो. ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी करण गोवेकराक अटक केली. ताचे कडल्यान 37 ग्राम कोकेन, 37 ग्राम मेथाफेटाफायन आनी 15 उच्च दर्जाचे अशे एक्स्टसी टॅबलेट जप्त केले. जप्त केल्ल्या ड्रग्साचे मोल आंतरराष्ट्रीय बाजारांत 8.98 लाख इतले आसा. गोंय पुलिसाच्या गुळी वखदा पंगडान वागातोर हांगासर धाड घालून ड्रग्स रॅकेटाचो हो पर्दाफाश केलो. पुलिसांनी करण गोवेकर ह्या भुरग्याक अटक केला. ताचे कडल्यान 37 ग्राम कोकेन, 37 ग्राम मेथाफेटाफायन आनी 15 अशे उच्च दर्जाचे एक्स्टेसी टॅबलेट सापडल्या. ते जप्त केल्या. ड्रग्साचे मोल बाजारात 8.98 लाख अशें आसा. दोन 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेंत दिवचल तालुक्यांतल्या 3 मतदारसंघात भाजपाचेच कमळ फुलतले असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें उक्तायला. दिवचले भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्यात ते मार्गदर्शन करतना उलयताले. 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेंत दिवचल तालुक्यांतल्या 3 मतदारसंघात भाजपाचे कमळ फुलतले असो तांच्यांनी विश्वास उक्तायल्लो आसा. दिवचल भाजप मंडळाची निवड जाल्या उपरांत आयतारा दिवचले कार्यकर्ता मेळाव्याचें आयोजन केल्लें. ह्या मेळाव्याक भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, आदले सभापती राजेश पाटणेकर, सिद्धार्थ कुंकळकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या सुवाळ्यात मानेस्तांच्या हस्तुकी भाजप मंडळ वांगड्याचो भोवमान केलो. गोमंतक दिसाळ्याचो 63वो वर्धापन दीस सोमारा व्हडा दबाज्यान मनयलो. वर्सा पद्दती प्रमाण सकाळी गोमंतक कार्यालयांत सत्यनारायणाची महापुजा जाली. आरती जाल्या उपरांत भाविकांनी महाप्रसादाचो आस्वाद घेतलो. गोमंतक दिसाळ्याच्या वाचकांनी गोमंतकाच्या कार्यालयांत हाजेरी लावन वर्धापन दिनाच्या सुवाळ्याची शोभा वाडयली.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाची पदाची निवडणूक जिखल्या उपरांत डोनाल्ड ट्रम्प हांचे फुडले धोरण आता तांच्यांनी स्पष्ट केलेले आसा. त्यानुसार आता राष्ट्राध्यक्षाची सुत्रां तांच्यांनी हातात घेतल्या उपरांत डोनाल्ड ट्रम्प हांच्यांनी कांय म्हत्वाचे पूण इतर देशां खातीर चिंतेचे थारपी अशे विशय आनी निर्णय घेतिल्ले आसा. हातूंत बेकायदा स्थलांतरितांक परत आपल्या मायदेशी धाडपाचो विचार तांच्यांनी आदींच चालू केलेलो आसा. तशेंच हेर देशांचेर टॅरिफ लागू करपाच्या निर्णयांचोय तातूंत समावेश आसा. आतां ट्रम्प हांच्यांनी आपलो मोर्चा येमना कडेन वळयला. हातूंत तांच्यांनी हुतींक नामशेष करपा खातीर भीषण बॉम्ब हल्ले लेगीत सुरू केलेले आसा. डोनाल्ड ट्रम्प हांच्यांनी येमनात आश्रयास रावपी हुती बंडखोरांक आतां त्यांचो नायनाट करपाचो इशारो दिलेलो आसा. ह्या फाटभुंयेर फाटल्या कांय दिसां सावन अमेरिके कडल्यान येमनाच्या वेगवेगळ्या भागांनी हवाई हल्ले सुरू आसात. ह्या हल्ल्या मदीं हुती बंडखोरांक लक्ष करीत नायनाट तांचो अमेरिके कडल्यान करपाचो यत्न अमेरिके कडल्यान चालू आसा. हातूंत अनेक निरपराध नागरिकांचोय बळी गेलेल्याचे मुखार आयला. आयतारा सांजे खूब उसरां अमेरिकन फायटर जेट्स विमानांनी येमनांतल्या हुदेई दाह ह्या म्हत्वाच्या विमानतळाचेर हवाई हल्ले केले. ह्या हल्ल्यांत शक्तिशाली मिसायल्स तांच्यो नायनाट केल्यो. तातूंत हुदेई दाह विमानतळाचें व्हड लुकसाण जाल्लेलें आसा. हो हल्लो हुतींक लक्ष करपा खातीर केल्ल्याचो दावो अमेरिके कडल्यान केल्लेलो आसा. दरम्यान एकी कडेन हुदेई दाह विमानतळ लक्ष जायत आसतना दुसरे कडेन येमनांतल्या हेर भागांनी लेगीत अशाच प्रकारचे हल्ले केलेले आसा. हातूंत सादा ह्या उत्तरेकडल्या प्रांतांत व्हड प्रमाणांत बॉम्ब फेक चालू आसा. हातूंत सहार आनी किताब भागांत व्हड लुकसाण जाल्लेलें आसा. जगभरा सयत भारतांतले विद्यार्थी लेगीत शिक्षण घेवपा खातीर किंवा उच्च शिक्षणा खातीर अमेरिकेंत वचपाक इच्छूक आसता तांच्या खातीर एक मातशी दुखद बातमी आसा. कारण विद्यार्थ्यां खातीर अमेरिकेक वचप आतां सोंपें उरिल्लें ना. अमेरिका सातत्यान परदेशी विद्यार्थ्यांचो विजा नाकारत आसा. फाटल्या दशकभरांत पहिल्यांदाच इतक्या व्हडा प्रमाणांत अमेरिकेन विद्यार्थ्यांचे विजा खातीरचे अर्ज नाकारिल्ले आसात. ऑक्टोबर 2023 ते सप्टेंबर 2024 दरम्यान अमेरिकेन सगळ्या देशांतल्यान आयिल्ल्या 41% विद्यार्थ्यांचे विजा टाळिल्ले आसा, नाकारिल्ले आसा अशी ही बातमी आसा. भारता सयत जगभरांतले विद्यार्थी जे आसतात ते शिक्षण घेवपा खातीर जे अमेरिकेत वचपाक इच्छूक आसता तांच्या खातीर ही मातशी वायट बातमी आसा. भारत सरकारान चीनांतल्यान येवपी 5 उत्पादनांचेर एंटी डंपिंग शुल्क लागू करपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. हातूंत एल्युमिनियम फॉयल, व्हॅक्यूम फ्लास्क, सॉफ्ट फेरायट कोर्स आनी ट्रायक्लोरो असोसायन्युरिक ॲसिड, पॉलिव्हेनिकल क्लोरायड पेस्ट, रेझिन हांचो समावेश आसा. हे शुल्क 5 वर्सां खातीर लागू करपाचो निर्णय आतां भारत सरकारान घेतिल्लो आसा. वाणिज्य मंत्रालयाच्या तपास युनिट DGTRच्या शिफारशी उपरांत हे पाऊल सरकारान घेतिल्लें आसा. भारत सरकारान 4 चीनी उत्पादनांचेर एंटी डंपिंग शुल्क लावपाचो निर्णय भारतीय कंपन्यांक दिलासो मेळपाची शक्यता आसा. फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन जम्मू काश्मीरात सातत्यान दहशतवादी हल्ल्यांच्यो घटना घडत आशिल्ल्याचे मुखार आयिल्ल्या. आतां कठुआ जिल्ल्यांत आयतारा सांजे दहशतवादी आनी सुरक्षा दळां मदीं चकमक जाल्ल्याची बातमी मुखार आयला. कठुआंतल्या हिरानगर सॅक्टर परिसरांतल्या भारत आनी पाकिस्तानाच्या सीमेचेर सान्याल गांवांत संशयास्पद हालचाल आढळून आयली. ह्या उपरांत सुरक्षा दळांनी शोध मोहीम सुरू केली. ह्या वेळार सुरक्षा दळ आनी दहशतवाद्यां मदीं चकमक जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. तशेंच सुरक्षा दळांनी कांय दहशतवाद्यांच्यो तेंच्यो घडामोडी हांचेर लक्ष दवरून ते आसात आनी सुरक्षा दळांनी कांय दहशतवाद्यांक चारीय बाजूंनी घेरिल्ले आसा अशी ही बातमी आसा. फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन जम्मू काश्मीरात सातत्यान दहशतवादी घटना घडत आसा.
भारतातले कांय नागरीक नोकरी आनी वेवसाय निमतान व्हडा संख्येन कायमस्वरुपी अमेरिकेत स्थलांतरीत जाल्ले आसा. ताका लागून तांचे पालक लेगीत तांच्या कडेन रावपाची इच्छा व्यक्त करता. तांच्या कडेन ग्रीन कार्ड म्हणजे अमेरिकेचें नागरिकत्व आसता. अमेरिकेंतले हिवाळा आनी म्हणजे थंय शियाळी किंवा ह्या दिसांनी ज्येश्ठ नागरिकांक थंय वचपाचें आसता. पूण ह्या काळात तांकां अमेरिकेत त्यांचे व्हिजा सध्या नाकारतात अशी ही बातमी मुखार आयला. तशेंच आता ट्रम्प प्रशासनान अमेरिकेत परतपी अशा भारतीयांचे नागरिकत्व जबरदस्तीन काडून घेवपाची कारवाय लेगीत अमेरिकेत सुरू केलेली आसा. नागपुरातल्या हिंसाचार प्रकरणातले आरोपी ताचे घर मोडून उडोवपाची मोहीम नागपूर महापालिकेन चालू केली. ह्या दंगलीचे कथीत मास्टरमाइंड फहीम खानाचे रावपाचे घर जमीनदोस्त केल्या उपरांत आता पथक आनीक एका आरोपीच्या माघारी तांच्या घरा तांची धाड घातलेली आसा. नागपूर महापालिका प्रशासनान फहीम खानाचे घर बुलडोजरान सोमारा मोडून उडयले. आता अब्दुल हफीज शेख उर्फ मोहम्मद अयाज अब्दुल हसीफ शेख हांचे घर नागपूर महापालिकेन मोडपाक सुरू केलेले आसा. नागपुरातल्या हिंसाचार प्रकरणातले आरोपींचे हे घर मोडप चालू आसा. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा फाटल्या कांय दिसांसावन बरेच चर्चेत आसा. कांय दिसा आदीं तांच्या दिल्ली हांगाच्या निवासस्थानात लागिल्ल्या उज्या उपरांत तांच्या घरात बेहिशोबी पयशे सापडले. बेहिशोबी रोकड तांच्या घरांतल्यान उजो लागल्या उपरांत सापडली. ह्या उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान वर्मा हांच्या वयले आरोपींचो सविस्तर अहवाल सार्वजनीक केलेलो आसा. ह्या दरम्यान न्यायमूर्ती वर्मा हांच्या घरच्या लागसर परिसरात सफाई कर्मचाऱ्यां कडेन 500 रुपयांचे जळिल्ले नोटांचे तुकडे लेगीत सापडले. ह्या तुकड्यांचो एक व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच सध्या व्हायरल जाताना दिश्टी पडटा. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घराक उजो लागिल्लो. एखाद्या कलाकृतीक ऑस्कर पुरस्कार मेळप हे मनोरंजन जगात खूब एक व्हड गजाल मानली वता. ताका लागून प्रत्येक वर्साचो ऑस्कराचो पुरस्कार कला मोग्यांक खास आसता. यंदाच्या किरण रावाचो लापता लेडीज हो चित्रपट भारता कडल्यान अधिकृतरित्या ऑस्करा खातीर धाडिल्लो. मात यंदाच्या ऑस्कर पुरस्कारा मदीं पहिल्यांदाच तो पयल्याच फेरयेंतल्यान हो चित्रपट भायर पडलो. ताका लागून अनेक भारतीयांचो हिरमोड जालो. अनेकांनी ताचेर प्रतिक्रिया लेगीत व्यक्त केली. हातूंत बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणाचो आस्पाव आसा. ती लेगीत व्यक्त जालेली आसा. दीपिका पादुकोणान इंस्टाग्रामाच्या अकाउंटाचेर एक व्हिडिओ शेअर केलेलो आसा आनी तितून ऑस्कराच्या शर्यतींतल्यान एक चांगलो म्हणजे एक बरो भारतीय चित्रपट भायर काडिल्ल्याची ही खंत उक्तायता. AR मुरुगदोस दिग्दर्शीत सिकंदर चित्रपट जो आसा तो 30 मार्चाक प्रदर्शीत जावपाचो आसा. फक्त 6 दीस ह्या प्रदर्शना खातीर उरिल्ले आसा. 23 मार्चाक सिकंदर चित्रपटाचो धमाकेदार ट्रेलर प्रदर्शीत जालेलो आसा. ताका लागून सगळी कडेन बरीच चर्चा आसा. पहिल्यांदाच सलमान खान आनी रश्मिका मंदाना व्हडल्या बिग स्क्रिनीचेर दिसपाची आसा आनी तांकां पळोवपाक प्रेक्षकांची उत्सुकता आसा. मात सध्या दुसऱ्या सायडीन जर पळयत जाल्यार सलमान खान आनी ताची कथीत गर्लफ्रेंड युलिया वंतूर हांच्या बद्दल बरीच चर्चा रंगिल्ली आसा. आयतारा 23 मार्चाक सिकंदर चित्रपटाचो ट्रेलर जेन्ना लॉन्च जालो तेन्ना ती वांगडाच स्पॉटेड जाली. तेन्ना लोकांनी तांचेर आतां बरे कमेंट्स आनी हो तांचो व्हिडिओ बरोच सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाता. 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेंत दिवचल तालुक्यांतल्या
तिनूय मतदारसंघात भाजपाचे कमळ आणि भाजपाचे कमळ हे फुलतले असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. दिवचले भाजप कार्यकर्ते मेळाव्यात ते मार्गदर्शन करताना उलयताले. 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेत दिवचल तालुक्यांतल्या तिनूय मतदारसंघात भाजपाचे कमळ फुलतले असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो. दिवचल भाजप मंडळाची निवड जाले उपरांत आयतारा दिवचले कार्यकर्ता मेळाव्याचे आयोजन केल्ले. ह्या मेळाव्याक भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, आदले सभापती राजेश पाटणेकर, सिद्धार्थ कुंकळकर आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या सुवाळ्यात मानेस्तांच्या हस्तुकी भाजप मंडळ वांगड्यांचो भोवमान केलो. ग्लोकोमा हे दोळ्यांक जावपी दुयेंस गोंयांत ताचे दर म्हयन्याक 200 तरी दुयेंती मेळटात म्हणून दोतोर मेघा साळकर सांगतात. दोळ्यां भितर दाब वाडिल्ल्यान हें दुयेंस जाता. ग्लोकोमा दुयेंसाचो सरकारी हॉस्पिटलांनी फुकट उपचार करतात, ताचो लोकांनी लाव घेवचो अशें ताणें सांगलें. ग्लोकोमा हे दोळ्यांक जावपी दुयेंस आसा. दोळ्यां भितरलो दाब वाडलो जाल्यार ऑप्टीक नांवाचें लुकसाण जाता, ताका लागून दोळ्यांनी कमी दिसपाक लागता आनी ग्लोकोमा हे दुयेंस जाता. गोंयांत ह्या दुयेंसाचे दर म्हयन्याक 200 दुयेंती मेळटात. खंयच्याय वयाचेर हे दुयेंस जावपाक शकता. तेन्ना लोकांनी आपल्या दोळ्याची जतनाय घेवची, चड वेळ टीव्ही पळोवप टाळचे, तशेंच दोळ्यांक कसलोय त्रास जालो जाल्यार बेगीनूच दोळे तपासून घेवचे अशें आवाहन दोतोर मेधा साळकरान केलां. मेर्शे सर्कलाचेर मार्च 2023 वर्सा AI सिग्नल घातिल्लो. कोणूच हो सिग्नल चुकोवन वचपाक शकना आनी गेले सुद्दां जाल्यार मोबायलाचेर तालाव येतले अशें त्या वेळार सांगले. जेमतेम 1 वर्स हो सिग्नल चल्लो आनी उपरांत तो बंद पडलो. तो आजून मेरेन बंदूच आसा. मार्च 2023 भौशीक बांदकाम खात्यान प्रायोगीक तत्वाचेर ही सिग्नलां घातिल्ली खरी, पूण भौशीक बांदकाम खात्याचो हो प्रकल्प पुरायपणान अपयशी थारला. फाटीं रस्तो सुरक्षा समितीच्या बसकेत हो विशय आयिल्लो. त्या वेळार जिल्लो अधिकाऱ्यान हे सिग्नल 3 मार्च पयलीं काडून त्या जाग्यार स्मार्ट सिटीन तांची सिग्नलां घालची म्हणून ताकीद केली. पूण आयज म्हयनो सोंपत आयलो तरी ही बंद पडिल्ली AI सिग्नलां अजुनूय थंयच आसा. ज्या कंपनींनी सिग्नलां घातिल्ली तांकांच ती काडपाक लायली. पूण रस्तो सुरक्षा समितीची दुसरी मिटींग आनी लागीं पावली तरी ती सिग्नलां अजुनूय थंयच आसा. EDC म्हळ्यार आर्थीक विकास महामंडळाच्या मुख्यमंत्री रोजगार येवजणेचो लाव घेवपाक आतां वयोमर्यादा आनी उत्पन्न मर्यादेची अटी काडून उडयल्या. त्या खेरीत नव्यान सुरू केल्ल्या वेवसायिकांक लेगीत ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो. घराब्यांतले एकाच व्यक्तीक हो लाव घेवपाक मेळटा ही अट मात्र कायम आशिल्ल्याची माहिती आर्थीक विकास महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक BS पै आंगले हांच्यांनी दिली. तरणाट्यांक वेवसाय क्षेत्रांत गरजेच्या गजालींचें प्रशिक्षण दिवन सक्षम करपा खातीर EDC हावसान एंटरप्रिन्युअरशीप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया वांगडा गोंयांत केंद्र चालू केलां. जातूंत नव्या वेवसायिकांक 3 दिसांचें फुकट प्रशिक्षण दितात अशें BS पै आंगले हांच्यांनी सांगलें. महत्वाची बातमी म्हटल्यार EDC म्हटल्यार आर्थीक विकास महामंडळाच्या मुख्यमंत्री रोजगार येवजणेचो लाव घेवपाक आतां वयोमर्यादा आनी उत्पन्न मर्यादेची अट काडून उडयल्या. एंटी नार्कोटिक्स सेलान वागातोर वाठारांत धाड घालून एका तरणाट्याक अटक केली. ताचे कडल्यान 8.89 लाखाची घुवळी वखदां जप्त केली. ताचे कडेन जे ड्रग्स मेळ्ळ्यात तातूंत 37 ग्राम कोकेन, 37 ग्राम मेटाफेटामाइन आनी 15 हाय क्वॉलिटी एक्सटेसी गुळयांचो आस्पाव आसा. घुवळी वखदां तस्करी प्रकरणांत अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव करण गोवेकर. तो अंजुणचो मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पुलीस ह्या तरणाट्याच्या मागार आशिल्ले. निमणो करण घुवळी वखदां सयत पुलिशेच्या हातीक लागलो. खासा गोपा कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण करण पयलीं पुलिशेंत आशिल्लो. पुलीस प्रशिक्षण घेतना ताचेर लैंगीक छळवणुकीचो गुन्यांव नोंद जाल्ल्यान ताका सेवेंत रुजू जावचे पयलींच काडून उडयल्ल्याची आयकपाक मेळटा बातमी.